मातेवाचें शुभ वर्तमान. थंयचो फुडें सरून जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी तोंट्यांक, कोयद्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सरशी आयल्यो. आनी ताच्या पांय लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केलीं. मोनी उलयतात, खोडी धोड जातात, थोटी सारकी चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन त्यो उरपोंजी अजाप जाल्यो आनी इस्रायलाच्या देवाक परकोंडूंक लागल्यो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा काळीज म्हजें. 3 दीस जाले ती म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना. वेताना वाटेर ती पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक दादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी भोवशीं. तेन्ना लोकांक दोळणीर बसूंक लावन ताणें 7 उंडे आनी मासल्यो घेतलीं आनी देवाक दिनवासून तांचे कुडके केले. मागीर तो शिसांक ते दिवंक लागलो आनी शीस ते लोकांक वांटूंक लागले. सगळीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलेल्या कुडक्यांक तुकडक्यांच्यो 7 पांटल्यो तांणी भरल्यो. देवाचें उतर हें.